Izaias 3. इजायासाच्या पुस्तकाचो 3रो भाग. विदेशांक केल्ल्यो सर्वेस्पराच्यो भासावण्यो. चॅप्टर 56. सर्वेस्पर अशें सांगता, न्यायनीत राखात, प्रमाणीकपणान चलात, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या आनी म्हजें दयालायेचें नितिवंतपण उगडापें जावचें जालां. अशीं चलतात तीं मनशां भागी. ह्या मार्गार थीर रावतात, सोनवार सांबाळटात आनी तो बोश्टायनात. सगळ्या वायट कोतुबां थावन आपले हात पयस दवरतात तीं मनशां भागी. सर्वेस्पर म्हाका आपले पर्जेंतलो भायर घालतलोच. अशें सर्वेस्पराची सेवा भोगती कोत्तल्या खंयच्याच विदेशी मनशां म्हणचें न्हय. पळय, हांव एक सुकलोलो रूख, अशें खंयच्याच इजड्यान म्हणचें न्हय. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हजो सोनवार सांबाळात, म्हाका मानता तेंच पाळूंक थारायतात आनी म्हज्या कोराराक विस्वाशी रावतात त्या इजड्यांक म्हज्या घरांत आनी म्हज्या शाराच्या दुर्गां भितर हांव एक यादगिरी उबारतलों आनी पुतां धुवां परस अदीक श्रेश्ठ हांव तांकां दितलों. सदांकाल तोखपाचें, कदींच बिगडून वचना तसलें नांव हांव तांकां दितलों. सर्वेस्पराची सेवा करूंक, ताच्या नांवाचो मोग करूंक, ताचीं चाकरां जावंक ताका पांयां पडटात त्या विदेशी मनशांक म्हणगे सोनवार बोश्टायनासतना पाळटात आनी म्हज्या कोराराक विस्वाशी रावतात, तितल्यांकूय हांव म्हज्या पवित्र दोंगरार पावयतलों. तांकां हांव म्हज्या मागण्याच्या घरांत संतोसपरीत कोत्तलों. तांचे होम आनी योद म्हजे वेदीचेर मानून घेतलों, कित्याक म्हज्या घराक सगळ्या पोरजांक मागण्याचें घर अशें नांव पडटलें. इस्रायलाच्या परदेश्यांक नव्यान जमा कोत्ता तो परमेस्पर देव अशें उलयता. हांवें जमा केल्यान तांचे भायर आनिकूय मनशांक हांव जमोवन हाडटलों. तुमी सगळीं zonavoramnô, सगळीं तुमी रानांतले savzamnô, ieiat आनी dhadoxi जायात. पोरजेचे बेजबाबदार आनी स्वार्थी फुडारी. तिचे पahredar सगळेच कुdd'dे, ते कांयच नokllot. सगळेच मने sunne, तांकां bhonkunk येना. सपनेतात, आड पडटात आनी सुस्त न्हिदतात. सदां गिरासूंक तयार, कदींच dhadoxi जायनासलेले. असले sunne गोंवळी, तांकां कांयच समजना. सगळे ap-apli वाट धरून चल्ले, एक-eklo आपलोच फायदो काडूंक भोंवता. चलया, हांव सोरो घेवन येतां, कडक सोरो पिवन बेबदे जावया. आयच्या दिसा इतलो फाल्यांचो दीस बरो आसतलो. वय, आयचे परस एकदम अदीक बरो. देवाचें उतर